La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Zagat, zalke zamuja. Utat, zagat, utatry. Utat, zagat, goja zamauja. Utat, zagat, zage zamuja. Ek potaचे पाऊल ते वेगी मारूया. Czarja fude, पाठी पोय नाका. मांद्री शेंद्री हातान घेऊन गोया सामावया. रावतात कित्याक पळयतात तुमी कोणा. उगीच रावले सोगले आमी पडटले फोणान. बाबा म्हज्या लिपोन कितें चिंताय. उगड तुझे दार गोंयचे मादेक आवाजाय.
मोठ्ठ जग शिके आणि साबुदासाय सांभाळल्या ताणी आमची अस्मिताय मारूया आम्ही पावले चाराचे नारो गाजून नाव राख्या आमचे गोयेचे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून रिची लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता.
दुसरें तें स आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान फ्रांसीस गॉन्साल्वीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया बेर्नार्दिनो वेल्यो. आयज तो आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेर सगळीं जी आपलो जल्माचो दीस मनयता व जीं कोण बरीं नात तांचे पासत सगळ्यां पासत मागुया. अफगानिस्तान हांगासर शांती पसरल्यार पुरो म्हूण मागुया. सगळ्यांक सुरक्षा दी म्हूण मागुया. आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत आमच्या लोकां पासत मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां उलो जागृत रावून सगळ्या वेळार जागृत रावात. ही मिसाची भेट सुरवात करता आसतना आमी जायते पावटी जागृत रावल्या देखून देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. त्याच बरोबर जायते पावटी आमी जागृताय बऱ्याक वावरचे बदलेक आमी आळसाय केल्या व आमी निबां दिल्यान व आमी फाटीं रावल्या आनी आमी जागृत ना देखून जायत्यो वस्तू पिड्यार जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागेवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो भावार्थ पळोवन आमच्याच अडचणींनी आनी कश्टां दुखी मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सवे गोठ रावल्यांत म्हणटच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगतांव. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आटोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जबर पोरातून मागता. खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुमचे सोरी पावोशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग कोता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुबामपणी वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमचीं काळजां पवित्रायेन थीर करूं. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा.
वचून म्हणुया, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशांच्या पुतां दुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय? तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोसान आमी उलासो शें कोर. सर्वेस्पराचें बोळेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर. ओय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोय. जेजून आपल्या शिसांक म्हणली, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात. केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरान आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकोर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण बासकोळ चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बराबर जेवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें उठात जागात मारता उलो अशें म्हणून एक गीत रचललें. जायत्या जाणांनी आयकलें आनी जायत्या जाणांनी परतून सांगलें गीत बरें आसा. आनी हें गीत आयकून खरेंच जागृताय अशी येवपाक लागली अशें म्हणलेलें जायत्या जाणांनी. आनी जागृताय कसली? जागृताय जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमच्या गोंयांत जें कितें घडटा वो आमचें गोंयचें निसंटन जायत वेता आनी जांच्या हातांत जबाबदारी दिल्ली, जांकां जशें आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां ही जबाबदारी दिल्ली ते चाकर आसले
ते जेन्ना न्हिदल्यात वो ते झेमेल्यात वो तांची जागृताय ना जाल्या आनीक निसंटोन चालूच आसा ह्या पासत हो उलो उठात जागात मारता उलो. भाव भयणीनो, आयज आमची जागृताय कसली? आमी जागृत आसा काय? दुबाविरीत आमच्या गोंयांत जरी तर नदर मारली जाल्यार जे भाशेन आमचें एक्टिविजम जाता, आमच्या गोंयांत जे एक्टिविस्ट आसात, वेगवेगळे जोमे आसात, तांणी जाय ती जागृताय दाखयल्या. भोव करून जेन्ना हे त्रिलिनियर प्रोजेक्ट आनी हेर दुसरे कायदे जे बदलत आसात, आतां बिल्स, आतां फाटींच जे भुमिपुत्रा बील आयलें ताचेर गोंयकारांनी कशे भाशेन निशेध मारलो. वस्तू फाटीं घेवपाक पडल्यो सरकाराक, जें कितें सारकें ना तें कुशीन दवरपाक पडलें. कित्याक? लोक जागृत जाला, लोक जागृत आसा. आयज जी जागृताय जेजू उलयता हेच्या शुभ वर्तमानान जागे रावपाक आमकां आपयल्यात. केन्ना आमची जागृताय जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार जेन्ना कितें एक वायट घडटा, कोणें तरी बोवाळ केलो, भोव करून जे एक्टिविस्ट आसात तांणी बोवाळ केलो, मागीर आमी जागृत जाता. आमी जागृत जाता म्हणल्यार जायतें पाड घातलेलें आसा. जागृत जाल्या उपरांत पासून, वस्तू सांगल्या उपरांत पासून लुवान कोणाक कळनासतना झाडां कातरपाचें, दोंगर कातरपाचें काम लडूसूक चालूच आसा. जाल्यार आमची जागृताय, गोंयकारांची जागृताय जी आयज दिसती पडटा, भोव करून असल्या वेळार जेन्ना एक एक्टिविस्ट बोवाळ मारता, जेन्ना कोणूय तर आपलो ताळो उबारता, तेन्ना जागृताय येता. जेजू जी जागृताय मागता, सगल्या वेळार जागृत रावात. कित्याक? चोर केन्ना येतलो तो तुमकां खबर ना. चोर केन्ना येतलो तो खबर आसली जाल्यार बडे सगळें राखून सांबाळून आमी दवरतले आसल्या. वो ज्या चोरांनी आमची वाट लायल्या, वो आमच्या गोंयची वाट लायतात जे चोर, ते चोर जरी तर वाट लायता म्हण आमकां खबर आसलेली जाल्यार आमी पयलींच तयार रावतले आसल्या. घडये आमी तांकां विचून काडची नासल्या, घडये आमी तांच्या हातांत सत्या दिवची नासल्या. वो जरी तर तांच्या हातांत सत्या दिल्या जाल्यार आमी तांचेर सदांच नदर दवरतले आसल्या. पूण जरी तर आमी जाणाव चोर आयिल्लो आसा आनी तरी पूण जरी तर आमी न्हिदून रावता, ओगी रावता, जाल्यार हाचो अर्थ आमकां आमच्या घराचें पडलेलें ना, आमकां आमच्या दायजाचें पडलेलें ना. जी जबाबदारी आमचे लागीं दिल्या ते जबाबदारेचें आमकां पडलेलें ना. तशें जेजून म्हणलें, कोणाकूय सत्या दिल्ली आसा आपल्या घराब्याचेर आनी आपल्या दौलतीचेर, तो चाकर जरी तर ताचो धोनी परत येता तेन्ना वावर करता ते भाशेन मेळ्ळो, सगळें वेवस्थीत दवरता ते भाशेन मेळ्ळो जाल्यार तो कितलो सुभागी. ताका आनिकूय दौलतीचेर तो सत्या दितलो, ताका आनिकूय देण्यांनी भरतलो, तो सुभागी. पण दुसरे भाशेचो चाकर आसा ताका बास्कोळ चाकर म्हणला. बास्कोळ चाकर म्हणटा तो कसलो? हेंय जेजून सांगला. हो चाकर वो जाका सत्या दिल्या, पूण ही सत्या बरे भाशेन वापरचे बदलेक तो पळयता आपलो धोनी, जाणें आपणाक ही पदवी दिल्ली आसा, तो खंय आसा, तो केन्ना येतलो. आनी तातूंत एक वस्त ताणें म्हणलें, तो येवपाक काळाव करता, तो रोखडोच येवचो ना. तो येता म्हणल्यार बेबदिकाय, तो येता म्हणल्यार जे दुसरे चाकर आसात तांकां भिवोवप, मारप आनी हें सगळे तरेचें वायट करप. आनी असल्यांक कितें घडटलें तेंय जेजून सांगलें. धोनी येतलो आनी ताका खास्त लायतलो, खास्त चुकची ना. भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें घडटा काय? पुलिसांनी जरी तर आडायले जाल्यार आमी जायते जाण म्हणटा, तूं जाणा हांव कोण तो, तूं जाणा हांव कोणाचो पूत तो, वा तूं जाणा म्हाका कोणाचें इन्फ्लुएन्स आहा तें. पुलिसांची खबर सोड, बेश्टेच जायते पावटी आडगां करतात. आनी आडगां करतात तेन्ना झगडीं करपाक पयले सुवातेर मंत्र्यांची नांवां येतात. म्हाका हाचें इन्फ्लुएन्स आसा, ताचें इन्फ्लुएन्स आसा, हांव हाचो पूत, हांव ताचो पूत. म्हणटच जांच्या हातांत पदवी आसा तांचे पूत धुवो आसात, तांणी कितेंय करूंक जाता काय? तांणी कोणाकूय मारूंक जाता, तांणी पिवोन भोवंक जाता, तांणी ड्रग्स घेवपाक जाता. आनी मागीर पुलीस जरी तर आयले जाल्यार पुलिसांनी ओग्गी रावपाचें. कित्याक? तो कोणाचो तरी पूत, आनी तो कोणाचो पूत ताच्या हातांत झुट्टी आसा म्हाका ट्रान्सफर करपाक.
असल्यो भिरांती घालून ही जागृताय एके भाशेन निवळून उडयल्ली आसा. तर भाव भयणीनो, आयज भाग्योन पावलूय आमकां तेसलोनिकारांक चीट बरोवन उलो मारता जागृत रावपाक. कशे भाशेन तेसलोनिकारांक चीट बरोवन ताणें सांगलें की जी जागृताय तुमी सांबाळल्या त्या पासत तुमचे देवाचो आशिर्वाद आसा. तुमी बरें काम केलां आजून पासून, तर जागृत रावात आनी ही जागृताय सांबाळूंक बाराबर येयात, एकामेकाच्या आदाराक पावात, बाराबर मागणी करात. आमी तुमचे पासत मागणें करता, वडील कशे आमी तुमचे पासत मागणें करता, देवा लागीं मागता तुमचे पासत की ताणें तुमकां सदांच नितोळ शुद्ध निर्मळ तुमी ताचे मुखार आसचे खातीर. जेन्ना तुमचो सोमी येता तेन्ना हीच जागृताय तुमी दाखोवंक पावतल्यात, पवित्रतायेन तुमी जिवंक पावतल्यात. आनी ही पवित्रताय सांबाळूंक जशें ताणें तेसलोनिकारांक उलो मारलो, भाव भयणीनो, आयज आमकांय होच उलो. जरी तर आमी जागृत रावंक सोदता, जरी तर आमी जागृत रावन आमचें दायज आमचें घर सांबाळूंक सोदता, जेन्ना चोर येतात तेन्ना त्या चोरांक आमी धरून कुशीन बंद करूंक सोदता, जाल्यार बाराबर येवपाची गरज आसा, एकवटान येवपाची गरज आसा. आयज घडये जायते ग्रुप्स आसात आमच्या गोंयांत. आयज एकली आतां नव्यो नव्यो पार्टी घडये भायर सरतल्यो. जेन्ना एलिसांवांची जागृताय आतां सुरू जाल्या, एक पार्टी आतां एलिसांवांची जागृताय सुरू करतल्यात. कोण आपले कॅन्डिडेट आपण दितले कितें तुमकां, आपणाचो मॅनिफेस्टो आसा ते आतां मुखार घालूंक रावतल्यात. म्हणजे एलिसांव येव पासून ही जागृताय आतां सुरू आसतली. तर अशें जाता तेन्ना सारकें जागृत रावुया, बाराबर येवुया, एकवटान येवुया आनी एकवटान येवन जे चोर बाराबर येतात तांकां कुशीन उडोवया. आनी हे भाशेन आमची गिरेस्तकाय जी आसा, आमचें दायज आसा तें सांबाळुया. हेंच करूंक ह्या आल्ताराचेर आमचें जण एकल्याचें जिवीत उबारुया, आमचें दायज उबारुया, आमची बरी खुशी उबारुया आनी आमकां जी देणी देवान दिल्यान ती ह्या आल्ताराचेर हे मिसाचे भेटेन उबारुया. कितें घालताय त्या उंड्यात, कितें घालताय ते काळशी, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय. म्हजो म्हजे काळीज आनी मोन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आनी कूड, म्हजे काळीज म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी उणिमेक आमच्या आनी आपल्या फुगीत शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पर्जा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पर्शेक पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार बोलला तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन सगळ्या वेळार जागृत रावात मागणें करून जागृत रावात एकठांय रावन जागृत रावात आनी जागृत रावून जें चोरप नागोवप आसा तें बंद करात हीच आज्ञा आमच्या मनान घेवन सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशा नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजपती पोरली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर
देवाचे शिलेच संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन करतलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या पुण्या पावसार संसारान आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्ता जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरचून यो. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्ता जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ